नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया ओले वाटाणे घालून उपीट। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांव 1 कप रवो घालतां। मिडियम गॅसाचेर रवो आमकां बरो भाजून घेवपाक जाय। रवो असो सतत धवळीत रावपाक जाय, करपपाक दिवपाक जायना। पळयात रवो असो भाजून घेवपाक जाय। हो रवो भाजून जालो, हांव दुसऱ्या आयदनान काडून घेतां। कायल हांवें परत गॅसार दवरल्या। कायल तापली तशी तातूंत हांव 2 चमचे तूप घालतां। तूप तापले तशें तातूंत हांव अर्दो चमचो सासवां घालतां, अर्दो चमचो जिरें घालतां। सासवां बरी तडतडपाक दिवपाक जाय। 1 चमचो उड्डाची दाळ घालतां, थोडी करबेलाची पानां घालतां। धवळून घेवया। 2 हरवे मिरसांगो बारीक कापून घालतां। 1 कांदो बारीक कापून घालतां। कांदो आमकां मातसो गुलाबी कलर जाय पर्यंत परतून घेवपाक जाय, तळसून घेवपाक जाय। अर्दी वाटी ओले वाटाणे घालतां, ग्रीन पीस। वाटाणे घालून मातशें तळसून घेवया। भाजून घेतला तो रवो घालतां। रवो आमी पयलीं भाजून घेतला। आतां आमकां रवो 2-3 मिनटां तुपान परतून घेवपाक जाय। रवो भाजून जालो तसो तातूंत आमकां उदक घालपाक जाय। हें हांवें 2.5 कपां उदक गरम करून घेतलां। धवळून घेवया, मिक्स करून घेवया। अशें बरें धवळून घेवपाक जाय, तातूंत गोळे जावपाक दिवपाक जायना। चवी पुरतें मीठ घालुया। धवळून घेता। बारीक कापलेली ओली कोथमीर घालता। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। गॅसाची फ्लेम लो करता। 2 चमचे साखर घालता। साखर घालून धवळून घेता। 2 चमचे सोय घालता। सोय तुमकां नाका जाल्यार स्कीप केल्यार जाता। धवळून घेवया। हाजेर झाकण घालून 2-3 मिनटां वाफ काडून घेवया। वाफ काडपाक दवरल्या 2-3 मिनटां जाली आनी पळयात ओले वाटाणे घालून उपीट तयार आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करात, शेअर करात, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात। देव बरें करूं।